नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादय व्हरपाक कर्नाटकान धरलो नेट। कणकुंबी कर्नाटकाचे WRD मंत्र्याकडच्यान इन्स्पेक्शन काम फुडें व्हरपाचेर प्रेझेंटेशन प्रुडंटाक कर्नाटक पुलिसांनी आडायले। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या तोंडार बीजेपीत फूट। सुभाष फळदेसाय आनी विनय तेंडुलकराचे पेटले। मुख्यमंत्र्याची तात्पुरती मलमपट्टी। तानावडे म्हणटा भितरलो इशू। ZP वेंचणुकेक काँग्रेस खंय CAA मुद्दोय घेवन करतली प्रचार। मात CAAक समर्थन दिवपी मगोच्या उमेदवारांक खंय दितले तेको। मगो कडेन युती ना मात समर्थन। सरकारी ऑथॉरिटी निमणे खिणाक मान्यताय लायसन वा ऑर्द दितात। हायकोर्ट बेजार निर्णयाक कायदेशीर आव्हान दिवंक वेळ मेळचो न्हय म्हण सगळो कारभार। गोयच्या कितल्याशाच वाठारांनी वाऱ्या पावसाची हजेरी। उत्तर आनी दक्षिणेत कितल्याशाच गावांनी अचकीत पडलो पावस। दिवचल, साखळे, फोण्या, सांग्या आनी काणकोणात चड पावस। आनी धेंपो अकादमीचे अंडर 13 ते अंडर 18 पिराय गटातले भुरगे परजळे। राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार भारतीय पंगडात आसचे 50% धेंपोचे प्लेयर। चेअरमॅन श्रीनिवास धेंपो सपन। गोयाक सुक्यार ओडून जाता तितले बेगीन म्हादय व्हरपा खातीर कर्नाटक सरकार पेटला। जुलयांत सुप्रीम कोर्टाकडच्यान आनीक उदक मेळटले म्हण कर्नाटकाक विश्वास। कर्नाटकाचे WRD मंत्री रमेश जारकीहोलीन कणकुंबी कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केले। काम कशे तरेन नेटान फुडें व्हरतले ताचे प्रेझेंटेशनय जाले। मिडिया कव्हरेज करूंक गेल्ल्या प्रुडंट मिडियाक थंयच्या पुलिसांनी गोयचे मिडिया म्हण कव्हरेज करपाक आडायलो। म्हादय लवादान दिल्लो निवाडो जलशक्ती मंत्रालयान अधिसूचित केलो आनी कर्नाटकान म्हादयचेर कब्जो करपाक सुरवात केली। प्रकल्पांचे काम जाता तितले बेगीन तडीक लायता म्हूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्र्यान जाहीर केल्ले। आता तांचो WRD मंत्री कर्नाटकाक म्हादयचे आनीक उदक मेळटले म्हूण उलोवन मेकळो। कोटणी प्रकल्पा सावन 60 TMC उदक वळोवंक मेळटा काय म्हूण कर्नाटकाचो यत्न चालू आसा। तशेंच लोकपयोगी प्रकल्पा खातीर आनीक उदक जाय म्हूण तांणी नेट धरला। जुलयांत सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कर्नाटकाचे फावरार जातली म्हूण कर्नाटक सरकाराक विश्वास। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ನಾವು। ಈ ಮಾದಾಯ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಮಾದಾಯ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ। ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ। ಜುಲೈದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆ ನಮಗೆ। ಈಗ 13.42 TMC ಅಲಾಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಮಾದಾಯಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 188 TMC ಬರ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 44 TMC ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ। ಈಗ 13.42 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ। ನಾವು 44ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು TV ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋಮವಾರವರೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಮಾನ್ಯದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। Our government and officials are free to demolish the wall. Immediately after demolishing the wall, we will get 1 TMC water for Malaprabha, and remaining after building up, after construction of 2 check dams, we will get 0.72 TMC water. Banduri, it takes time because there is a forest area. We have to construct tunnel, 5-kilometer tunnel. Already process is going on to get the permission. Once we get the permission, we are free to use 2.18 TMC water. Together, Kalsa, Banduri together, we have got 3.90 TMC. We have already asked 36 TMC. Now we have got 13.42. Whatever the decision we have to abide by the decision of the Supreme Court. No. Totally we have asked 36 TMC. Out of that we have got 13.42. कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्यान कणकुंबी कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन केले। प्रकल्पांचे काम कशें नेटान फुडें वतलें ताचे प्रेझेंटेशनूय जालें। मिडिया कव्हरेज करूंक गेल्ल्या प्रुडंट मिडियाचे टीमीक
थंयच्या पुलिसांनी आडयले. गोंयची मिडिया म्हूण कळटकीच कर्नाटकाच्या पुलिसांनी प्रुडंट टीमीक कसलीच कव्हरेज घेवं नाका, फोटो काडूं नाकात म्हूण आडयले. नहीं, किसी को भी नहीं इधर अलाउड नहीं कर रहे किसी को. उन लोगों ने इंटरव्यू ले ली ना, किसी को भी नहीं इधर अलाउड नहीं कर रहे किसी को. उन लोगों ने इंटरव्यू ले ली ना, किसी को भी नहीं इधर अलाउड नहीं कर रहे किसी को. उन लोगों ने इंटरव्यू ले ली ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना म्हादईचेर गॅजेटान नोटिफिकेशन पब्लीश केलो तेजे उपरांत कर्नाटकाचो मिनिस्टर रमेश जवरकल्लीन आयज कणकुंबी येवन सायटीर विजीट केले. जेन्ना गोवाची मिडिया थंय पावली तेन्ना गोवाच्या मिडियाक तेंच्यांनी आडयलो. गोवाच्या मिडियान मिनिस्टराक पळोवपाक एलाव केल्लो नाय, ताका सायटीचेर वचून इन्स्पेक्शनाक विज्युअल्स घेवपाक एलाव केले. तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा म्हणून मिनिस्टरान चड कांय सांगिनासतना तो हांगासून गेलो. पण जे इन्फॉर्मेशन आमकां गावला त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तेणें म्हटलां की जी हियरींग जावपाक आसा मंडेच्यान स्टार्ट सुप्रीम कोर्टान तेची कर्नाटकान चडशे फेवरेबल आसतले आनी ते कोर्टान अशें आर्ग्यू करतले की तांकां चड आनी वॉटर दिवचें म्हणून. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक म्हादईचेर विचारल्यार तो सांगता सोमार जावनी. मागीर कितें तें सांगता. सो नेक्स्ट टायम इलेक्ट्रॉनिक मिडियाकूय पळय. इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक हांव सांगता वेळ पडलेलो पळयता, हांव हेजी कडेन उलयना. सो आमकां कॅमेराचेर दिना लोक करता. पूर्ण तो विशय एखादे तुमकां ब्रीफ करतलो. आमचें चल्ला जावन हेजी बी सोमारचो विशय जावन तेज्या उपरांत. सो तुमकां ते वटेन कणकुंबी गोंयचे मिडियाक कर्नाटक पुलीस आडयतात जाल्यार हे वटेन गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो गोंयच्या मिडियाकूच सल्लो. शेवटी हो राज्याचो विशय आसा. हांगासर मरे सगळ्यांनी एक आसपाक इवन दो मिडिया शूड बी विथ द स्टेट. माझे म्हणणे आसा राज्य म्हटल्या उपरांत मिडिया सुद्दां राज्या बरोबर आसची पण वंशे वेवस्थीत प्रेजेंट करचे. ते बरयता आसतना खंय एक एकदां हेवटेन तेवटेन चुको जावंक शकता आनी इट इज टेक्निकल. तोच विशय आमकां सुप्रीम कोर्टान भायर पडूं शकता. मुख्यमंत्री आणि उत्तर गोंयचो खासदार कर्नाटकाचे मंत्री कशे वागतात. तांणी म्हादय विकली म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. आणि तो वागला कर्नाटकाचो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर अशें. तेजी जी लॉयल्टी आसा BJPच्या सगळ्या लिडरांची, मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्या बरोबरच आमचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, दे हॅव बिकम पार्ट अँड पार्सल ऑफ कर्नाटका. They have no right to continue as the representative of Goa. They have lost it. They better take a formal oath of office in Karnataka government. And Sripad Naik should resign as a North Goa MP and he should be re-inducted as a minister from Karnataka. They have sold whatever was left. Mr. Parrikar has done agreement for sale and these people have done sale deed. This matter is over for us. दुसरे वटेन म्हादय माता पूजन अभियानान नेट धरला. म्हादय कलशाचे मांडवीत विसर्जन जालें. येता ते वेंचणुकेत म्हादय कडेन खेळ करतल्यांक बुद्ध शिकयात म्हूण आव्हान. आता जी जिल्हा पंचायतीची जी निवडणूक आसा तातूंत जर लोकांक जर म्हादयची चाड जर आसा जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांक दारार उबे करपाक जायना अशें आमकां दिसता. आनी फुडलीं सगळीं इलेक्शनां जीं आसा तातूंत तुमकां कितें आसा तें पळयता अशा पद्दतीची एक ताकीद लोकांनी ह्या सगळ्या राजकारण्यांक जाणी जीवनदायिनी कडेन खेळ मांडलेलो आसा, गोंयच्या फुडारा कडेन खेळ मांडलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या तोंडार बीजेपीच्या 2 फुडाऱ्यांमदीं पेटले. आदलो पक्ष अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय मदले झगडे मुख्यमंत्र्याकडे पावले. मुख्यमंत्र्यान सध्या तरी तांकां थंड केला. सांग्या आपूण विनय तेंडुलकाराक लागून हरलो म्हण सुभाषाचो दावो. विनयान आरोप करचे पयलीं आपले डिपॉझिट जप्त जाल्ले ते पळोवचे म्हण सुभाषाचो सल्लो. मुख्यमंत्री आनी तानावडे म्हणटा हो भितरलो इशू. कारण विधानसभा 2 वर्ष अजून शिल्लक आहे, 2हून अधिक. आधीच कुणीतरी प्रत्येक कार्यक्रमाला म्हणजे उपस्थिती लावायची आणि त्या कार्यकर्त्याबद्दल उमेदवारी तिलाच मिळणार याची शाश्वती सगळ्या जनतेला पब्लिक जाहीररित्या द्यावी हा एक अनिष्ट पायंडा होत पडलेला आहे. म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. आणि
विनय तेंडुलकराचें मत आसा की म्हाका लोकांनी घरा बसयलो, हांव हारला तो फक्त 900 मतांनी हारला. पण गोंया भितर एक जबरदस्त असो हें आसा की विनय तेंडुलकर मंत्री आसतना दुसरे निवडणूक आसा, आतां पर्यंत तो निचांक आसा. तांचे अजून पर्यंत मंत्री आशिल्ल्या मनशाचें डेपोजीट जप्त जालें ना, तें डेपोजीट जप्त जाल्लें ती ताणें पळोवपाचें की आपूण कित्या खातीर हारलो. दुसऱ्याचेर जेन्ना अशें हें उडयता, आनी हांव हारपाचें कारण विनय तेंडुलकरच आशिल्लो. ताणें आपल्या त्या डायलॉगांतच म्हणलां की आपूण ताका तिकेट दिवपाचो विरोध आशिल्लो. काही ग्रिव्हन्सीस आशिल्ले तेच्या संघटनेच्या बद्दल इंटरनल मॅटर पार्टीचे इट इज अ रिझॉल्व. कांयच विशय ना, सगळ्यांचो विशय रिझॉल्व जाला. बाकीचे सगळ्यांचो पार्टीचो विशय आसा. पार्टी वील टेक द प्रॉपर्टी. कितें मेजर आशिल्लें कितें आसलें? कोण? हय, किरण आयलो. अरे येतलोच मरे, तो आमचो आमदार मरे. सुभाष बाब, अरे शेवटी पार्टी म्हणटरी ते बारीक सारीक क्लॅशीस आसतले. सगळ्या कडेन उलोवन सगळें रिझॉल्व करपाचें. शेवटी जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा. इलेक्शन लागले क्लॅशीस सगळे वाडत आसता. म्हज्या दृश्टीन तो इंटरनल इशू आनी हांवें भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमचो घरचो विशय आसा तो हांव त्या वेळार तुमचे कडेन जाहीर करप म्हाका बरो. आमचो विशय सोंपलो, इतलें हांव तुमकां नमूद करतां. झेडपी वेंचणुकेक काँग्रेस खंय सीएए मुद्दोय घेवन प्रचार करतली, मात सीएएक उघडपणान समर्थन दिवपी मोगोच्या उमेदवारांकय खंय तेंको दितली. हे अशें कशें काय म्हणून विचारल्यार प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा मोगो कडेन युती ना, मात तांच्या उमेदवाराक खंय फक्त समर्थन. All these issues which are hurting the sentiments of Goans, which are affecting the Goans youth, which is directly or indirectly affecting Goa, are the issues. बीजेपीक हरोवपाक खंय काँग्रेस मोगोक समर्थन करतली. मोगोचे उमेदवार आसात थंय काँग्रेस आपले उमेदवार घालची ना. We will take support of everyone who wants to genuinely defeat the BJP. We are sure, but we are not making alliance with anybody. We are very clear. We will make understanding, and preliminary talk we already had with MGP. In some constituencies, both of will contest. Where they feel they are strong, we feel we are strong. Wherever we feel that we cannot defeat BJP, there we will lend a support to MGP. And wherever we feel that MGP we are strong, MGP will lend us support. सीए काँग्रेसीचो खर विरोध जाल्यार मोगोचो सीए जाहीर तेको. मात गिरीश म्हणटा ही युती न्ही, समर्थन. So that's why we are not going with the alliance. We said we are not making any alliance. We make an understanding wherever we are not in the positions, we cannot support BJP candidate. So wherever possible, we will support the candidates who can defeat BJP. And we will appeal others also that they can also support the Congress candidates to defeat BJP. It is not only the responsibility of Congress, it is responsibility of everyone who feels that right now BJP is their enemy of Goa. We will appeal everyone that whoever wants to defeat BJP. See, we have a strong base in many of those constituencies. वेचणूक येवन तेकली तरी अजून खंय कोण झगडटलो ते मात थारिल्ले ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. वेगवेगळ्यो सरकारी ऑथॉरिटी निमण्या खिणाक मान्यताय, लायसन वा अर्ज दितात, ताजेर हायकोर्टान नाराजी उक्तायल्या. सरकारी ऑथॉरिटींच्या निर्णयाक कायदेशीर बाबी वरवीं आव्हान दिवपाक वेळ मेळचो न्हय म्हण हें सगळें मुद्दाम चल्लां म्हण हायकोर्टाच्या लक्षांत आयलां. झेडपी वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जावचे एक दीस आदीं आरक्षण जाहीर करपाचें आसूं वा कार्नावालाच्या आदले दिसा मडगांवचो कार्नावाल रूट थारोवपाचें आसूं, हाका लागून जे कोण ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपाक गेल्ले तांच्यो याचिका कोर्ट मानून घेवपाक शकलो ना. कारण भारतीय घटने प्रमाण एकदां वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली काय कोर्ट तातूंत हस्तक्षेप करपाक शकना. दुसरें, मडगांव कार्नावालाच्या रुटाचें प्रकरण म्हत्वाचें म्हूण कोर्टान तें आयतारा ताबडतोब सुनावणेक घेतलें. मात तेच दिसा कार्नावाल आशिल्ल्यान कांयच चालीक लावप शक्य जालें ना. हाचे आदीं दर वर्सा सामके निमणे खिणाक ईडीएमाक मान्यताय दितात म्हूण कोर्टान सरकाराक उजरायल्ले. जुईज महेश सोनक हांणी उक्त्या कोर्टात तोंडी निरीक्षण उक्तायलें तें अशें.
मुद्दाम कोणाक कोर्टात आव्हान दिवपाक वेळ मेळचो न्हय म्हूण सरकारी ऑथॉरिटी निमणे खिणाक मान्यताय लायसन आनी अर्दी दिता. कोण आव्हान दीत वा कोणाचे फावरात जायत हाचो हुस्को बाळगिनासतना ऑथॉरिटींनी आपलो निर्णय घेवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. शेनवारा दनपारा गोंयांत अचकीत पावसान हजेरी लायली. कांय सुवातींनी नेटाच्या वाऱ्यासयत पावस पडलो. कितल्याशाच वाठारांनी पावस पडिल्ल्याचो रिपोर्ट आयला. सत्तरी, दिवचल, सांखळे, फोंड्यां, मडगांव, धारबांदोडा आनी काणकोण वाठारांत चड पावस पडलो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी पास जाल्ल्या राष्ट्रपतीच्या मंजुरी दिल्ल्या CAA कायद्याक गोंयांत कांय लोकांचो विरोध कायम आसा. चर्च संस्थेन आयोजीत बाणावले दवरिल्ली CAA, NRC, NPRक विरोध करपाक जाहीर सभा शेनवारा जाली. दांडो ग्राउंडार ही सभा जाली. सभेक आमदार चर्चिल आलेमांव आशिल्लो. फादर सावियो, क्लिओफात आनी हेर लोकय आशिल्ले. Government act justly and be attentive to the voice of the people and withdraw CAA, NRC, NPR in its present form and engage in wide-ranging consultative political process and then come up with a reasonable and just set of laws. We resolve that the government carefully study the implications of the CAA, NRC, NPR on all people, but especially vulnerable communities. The most important aspect of our demand is that the government acts in justice, affirms secular principles, and is democratic. And in any case, if it is a matter of persecution, then why should the law be frozen at 31st December 2014 when persecution continues according to the government of India? अनेक वेळा सांगले वतात की हे गोंय जे आसात परशुरामान बाण मारलो आणि हे गोंय जाले म्हणून. भावानो, या परशुरामान बी बाण बी काय मारुना. हा वापरता आशिल्लो शब्द पण तो वापरप न्ही बरोबर. तेणे आमची सारखी मारलेली आसात. परशुराम हो जो पळयत जाल्यार हिस्ट्री काडीत जाल्यार तो ग्रीक आसात आणि ग्रीकांतल्यान जो पनवेल महाराष्ट्रा आयलो आणि हे कोस्टल बेल्ट सगळो काबार करून 16 वेळा ह्या फार्मरांक तेणी अत्याचार केला. ज्या स्वतःच्या आवयक सुद्धा डावट घेऊन कापल्याक आणि धुयेक आपल्या धुयेचेर सुद्धा बलात्कार करणारो परशुराम जो एक सर्टन कास्टाचो आशिल्लो ताका लागून ताका हिरो करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तो हिरो बी कोण आसून तो एक अतिरेकी आसा, जसो लादीन आनी फालतू मनीस आशिल्लो तसो आसा. टेररिस्ट आसा काय. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. ZP वेंचणुकांचो रंग चढपाक सुरू. बीजेपीन पहिल्या 18 उमेदवारांचे लिस्ट जाहीर केले. बाकीचे उमेदवार रोखडेच थारतले म्हण अध्यक्ष तानावडे सांगता. ज्यांचे कडेन ZPक उमेदवार ना ते विरोधक खंय आरक्षणाच्या नांवान बोवाळ मारतात. बीजेपी खातीर खंय प्रत्येक वेंचणूक महत्वाची. ब्रेस्तारा ZP उमेदवारांची घालपाच्या पहिल्या दिसा कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज घाले. सांगता तुका हांव डिटेल. उत्तर गोंया भितर सुकूर जिल्हा पंचायत हातूंत कार्तिक साजो कुडणेकर, सुकूर कार्तिक साजो कुडणेकर जनरल मतदारसंघ. रेस मागूस हांगासर OBC रिजर्व आसा, थंय रुपेश दामोदर नायक. पेनादी फ्रांस OBC वुमन राधिका गोपाळ सावंत. सांताक्रूज मतदारसंघा भितर जनरल सुवर्णा मारिया आरावजो, सुवर्णा SUVANNA सुवर्णा मारिया आरावजो. तालिगांव रिजर्व फॉर वुमन अंजली गजानन नायक. चिंबल जनरल गिरीश पुंडलीक उसकयकर. सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत जनरल धाकू अर्जुन मडकयकर. सेंट लॉरेन्स सांदांद्रे मतदारसंघ सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एकूण उत्तर गोंया भितर टोटल एकूण 7 उमेदवार आज आमी हांगा जाहीर करतात. आनी त्यामुळे एकूण 25 मतदारसंघा पैकी आतां पर्यंत 21 मतदारसंघाचे उमेदवार आमी जाहीर केल्ले आसा. फक्त 4 जे उरल्यात ते आमी परवां पर्यंत सगळे 4य हे आमी डिक्लेअर करतले. दक्षिण गोंया भितर पयलीं आमी 4 उमेदवार डिक्लेअर केले. आज आमी 6 उमेदवार हांगा डिक्लेअर करतात. कुर्टी खांडेबर हांगा OBC वुमन आसा रिजर्व, थंय संजना सुदेश नायक. बोरी मतदारसंघा भितर जनरल आसा दीपक नायक बोरकार.
शिरोडा मतदारसंघा भितर रिझर्व फॉर ST नारायण नंदा कामत. सावर्डे मतदारसंघात जनरल आसा सुवर्णा सुबोध प्रभू तेंडुलकर. धारबांदोडा रिझर्व फॉर वुमन सुधा गोविंद गांवकर. आणि शेळडे केपें मतदारसंघातलो शेळडे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जनरल आसा थंय सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाय असे एकूण 6 उमेदवार हे आमी दक्षिण गोंयच्या आज हांगा डिक्लेअर करतात आणि त्यामुळे दक्षिण गोंयचे एकूण 10 उमेदवार आमी आतां पर्यंत जाहीर केल्ले आसा. म्हापशा फळां अनैसर्गीक तरेन कॅमिकलां वापरून विकतात म्हण खबर मेळ्ळे उपरांत पणजे मार्केटांतय कारवाय केली. पणजे महापालिकेनय FDA घेवन पणजे मार्केटांत रेड मारली. मार्केटांत सांपडिल्ल्या पेड्ड्यार फळांचो विलो लायतले. FDAन दुबावा वयल्यान कांय फळांची सॅम्पलां तपासणेक व्हेल्यात. एडल्ट्रेशन वा कॅमिकल वापरून फळां पिकयल्यात म्हण रिपोर्ट आयल्यार खर कारवाय करतले म्हण महापौर उदय मडकयकाराची शिटकावणी. पळय आज आमी सकाळी 9 पासून आमचे CCBचे सगळे इन्स्पेक्टर आमचे FDAचे आज हांगासर आमी सगळे इन्स्पेक्शनाक आयल्यात आणि खूब लोकांची कंप्लेनी येताली की हांगा फ्रुट्स पिड्ड्यार जाता, केळी बरी हें लागना, आमी कंप्लेनी चॅक करची म्हणून. त्या प्रमाणे आज आमी केळ्याची सगळी केळी होलसेल कोण विकता तेंची सगळी सॅम्पलां FDAन घेतल्या चॅक करपाक. प्लस चिकू मागीर स्ट्रॉबेरी मागीर आंबे आणि अशे कितकेशेच आयटम पिड्ड्यार जाल्ले. एप्पल खूब पिड्ड्यार जाल्ले हें केल्या आतां ते डिस्ट्रॉय करपाक व्हरता पळय हांगा पळयता तुमी केळी पिड्ड्यार जाल्ली ती आतां आमी आमच्या हितूनच डिस्ट्रॉय करता. FDAच्या हितून सगळे फॉर्मेलिटी केल्ली आसा आणि लोकांक एक डावट आसा पळय हांगा बरो माल मेळचो. आमची ड्युटी आमचें मार्केट आसल्या कारणान आमी हांगा जर वेपारी विकता लोकांक हेल्थाक कांयच प्रॉब्लेम जावंक करना. आज तुमी पळयलां आसतलें म्हापशा पयर केळी कितकीशींच धरल्या ताका कॅमिकल लावन पिकयताली ही तुका हेल्थाक सारकी डेंजर. हितून तरेतरेचो रोग जावंक शकता म्हणून आमी एक FDAक रिक्वेस्ट करून हें सगळें आतां चॅक केल्लें आसा. ते लॅबोरेटरीन व्हरतले आणि रिपोर्ट कसो येता बरो आयल्या पुरो रिपोर्ट लोकांकूय गॅरंटी मेळटली काय बाबा हांगा मार्केटान पणजे मार्केटान बरो माल मेळटा ही गॅरंटी लोकांक मेळटली. आनी समज जर कितें ना जाल्यार लोकांकूय एक जे कोण वेपारी आसा ताका एक हें मेळटलें की बाबा आपूण कितें करता तें रॉंग करता म्हणून. तेजेर जे कोण एज पर गव्हर्मेंट हे नॉर्म्स कितें जें आसा ताका प्रोविजना प्रमाणे कितें ताका फायन आसा जावं कितें आसा तें सगळें जातलें. आतां हें सगळें सॅम्पल एकठांय केल्यार लॅबोरेटरीन घेवन FDA वता. आतां तुमी पयला आसतलें कितकेशीच आमी सीज केल्या त्या प्रमाणे कितकेशीच माल पिड्ड्यार जाता. हो माल कोणाक व्हरप कोण व्हरता सवाय दिन सुद्दां कोणें घेतलो सुद्दां तो आरोग्याक सारको डेंजरस. हो आमी आतां सीज करून डिस्ट्रॉय करपाचें आसा आणि बाकीची सॅम्पलां घेतल्या केळीची सगळी सॅम्पलां घेतल्या ती लॅबोरेटरीन टेस्ट करून रिपोर्ट मेळटा. प्लास्टीक प्लस प्लास्टीक मार्केटान हांगा डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब अकादमींतल्यान अंडर 13 ते अंडर 18 पिरायेच्या गटांतले फुटबॉलर राज्य आणि राष्ट्रीय पांवड्यार वेगवेगळ्या सर्तींनी सद्याक परजळटात. एला ओल्ड गोवा हांगा ही अकादमी आसा. शेनवारा ह्या ट्रेनी फुटबॉलरांचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन उर्बा दिली. हातूंतले कमीत कमी 50% भुरग्यांनी भारतीय फुटबॉल पंगडांत खेळचे म्हण धेंपोचें स्वप्न. It feels great to announce Under 13 AIFF Youth League qualified for final round. Under 14 Champions GFA League. Under 15 AIFF Youth League qualified for final round. Under 16 GFA League champions. Under 18 qualified for AIFF playoff. I mean, how many teams will have this kind of a record? So first of all, congratulations to all of you for all the hard work that you've displayed. Phenomenal. So we must celebrate. So your father and mother are your coaches. And you have a TD, Anju. So if there's any issue, you should deal it like a family. Because we have dreams. We have dreams not only to be the best in Goa, we have the dreams to be best in India. We want our boys to go abroad to play for international clubs. That should be our dream. When Anju came and joined me and she said, "Sir, what is your dream and vision?" I said 50% of India's team should comprise of Dempo boys. That is my dream. And these boys should qualify through the competitive system into getting into I-League. So you can also do it.
with your passion, your hard work, all you need to do is breathe, eat, sleep football. Because that is your single most important religion. I'm so proud to see the education achievements of the boys. I'm told that one boy in the 10th standard stood second in his school. You can do football and studies together. I've told Anju that when everything gets settled down with all the boys, we should look at women also. Because we can't do a gender bias. Today women are, your TD is a woman. Then where is the gender bias? So we need to start involving the community, your local community there at Ella. We want to get the boys and girls from there and see our heroes play there. We want to be a factory of players, We want every single ISM and I-League club come to us and say, Mr. Dempo, we want your players. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक तशेंच प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.